कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। फाटले कांय तेंप थंड पडिल्ली वादग्रस्त केबल कटिंग मोहीम परतून सुरू। हे मोहिमे उपरांत मोठो बोवाळ जाल्लो। परतून एक फावट वीज खात्याचो काशीनाथ शेट्टीन लायटीचे खांब्यावेले बेकायदेशीर इंटरनेट केबल कापून उडोवपाची मोहीम हातांत घेतल्या। इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडरांनी उच्च न्यायालयांत धाव घेतली। उपरांत सरकारान 2 जिल्ह्यां खातीर नवे नोडल अधिकारी नेमिल्ले। तशेंच इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडरांक कमीत कमी 20% शुल्क भरपाची ताकीद दिल्ली। उच्च न्यायालयात दाखल केल्ली याचिका इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडरांनी फाटी घेतिल्ल्यान आणि ऑपरेटरांनी शुल्क फारीक करूंक नाशिल्ल्यान मोहीम परतून सुरू म्हणून काशीनाथ शेट्टी सांगता। इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडरांनी उच्च न्यायालयात घाल्ली याचिका फाटी घेता शेट्टीए परतून एक्शन मोडात आयले। आजरा आंबोली मार्गावेल्या सुळेरां वाठारांत जाल्ले स्वयंघातात कामुर्लेच्या अंकिता अजित भोसले का मरण आयले। जाल्यार तिचो घोव अजित हरिश्चंद्र भोसले, भुरगीं आशिष आणि अंकेश भोसले जखमी जाल्यात। शिर्डी अक्कलकोट देवदर्शन करून परत येतना हो अपघात जालो। जखमींचेर आजरा ग्रामीण हॉस्पिटलात उपचार चलतात। आजरा पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात। गोंय पुलिसेच्या सायबर विभागान आंतरराष्ट्रीय सायबर स्लेव्हरी जॉब स्कॅम प्रकरणात व्हडली कारवाय केल्या। या प्रकरणात मुख्य सूत्रधार आशिल्लो चीनी वंशाचो कझाकी नागरीक तलानिती नुलास्की अटक केला। तशेंच आदित्य रविचंद्रन आणि रूप नारायण गुप्ता या भारतीय नागरिकांकूय अटक केली। थायलंडाक नोकरी दिता म्हणून हायस दाखोवन अमेरिकन नागरिकांक मोबायला वयल्यान चलयो आशिल्लेचे संदेश धाडून हनी ट्रॅपात ओडपाक आणि पैसे गुंतोवपाक सांगताले। हातूंत गोंय पुलिसेच्या सायबर विभागान म्यानमारच्यान 549 जाणांची सुटका केली। विद्युत भवना भायर लायिल्ल्या पार्किंगेचे बोर्ड जिल्लोधिकाऱ्याच्या अधिसुचोवणे खाला आसात। वीज खाते गरजेच्या सेवा खाला आयिल्ल्यान 24 वरां खातीर कार्यरत आसता। ताका लागून वीज खात्याक पार्किंग सुवात जाय। आमचे कडेन सगळ्यो परवानग्यो आसात, जांकां आव्हान दिवपाचें आसात आनी उच्च न्यायालयांत वचूं येता अशें कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेट्टी हांणी सांगलें। विद्युत भवना भायर पार्किंगा खातीर सुवात आडोवन दवरिल्ल्यान वीज खात्यांत येवपी लोकांनी खंय पार्किंग करप असो प्रश्न एनजीओन उपराशिल्लो। ताचेर काशीनाथ शेट्टी हांणी जाप दिली। गोंयांत बेगीनूच एग्रो क्लिनिक सुरू करतले। आता कृषी कार्डाचेर शेतकऱ्यांक 5 लाखां मेरेन रीण मेळटलें अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। नव्या पिळगेन शेती वेवसाया कडेन वळचें त्या खातीर सरकार सतत यत्न करीत आसा। शेताची जमीन स्क्रॅप यार्डां खातीर दिवची न्हय अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांखळे जाल्ले गिरायक विक्रेतो मेळावे वेळार केलें।
जर भाजपान तिकीट दिली जाल्यार येता ती 2027ची विधानसभा वेंचणूक नुवें मतदारसंघांतल्यान भाजपा वतीन नक्कीच लढयतलो अशें मंत्री आलेक्स सिकेराचें म्हणणें. मंत्रिमंडळ फेरबदलांत आलेक्साक मंत्रीपद गमोवचें पडटलें काय हाचेर सध्या नेटान चर्चा चालू आसा. हे फाटभुंयेर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना आलेक्स उलयलो. फाटल्या 10 वर्सांच्यान बाळी वेळी पाड्यावेले लोक उदका खातीर वळवळ काडटात. पयऱ्यान एक दीस उदक सोडटात मात घरां वयर आशिल्ले तशेंच उदकाक प्रेशर नाशिल्ल्या कारणान उदक पावना म्हणून लोकांच्यो कागाळी. उदकाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या. उजो पालोवपी दळाचे 3 कर्मचारी सेवेंतल्यान निवृत्त जाले. 39 वर्सांची सेवा बजायत अजित कामत, अशोक परीख आणि श्रीकांत गांवकर शुक्रारच्यान सेवेंतल्यान निवृत्त जाले. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी तांच्या कामाविशीं अदीक म्हायती जाणून घेवपाची गरज आसा अशें अजित कामत हांणी सांगलें. गोंय हस्तकला ग्रामीण आणि लघु उद्देग उदरगत महामंडळान हस्तकला प्रदर्शन आणि विक्री मेळावो उपरांत माट 2025 आयोजित केला. हो मेळावो 31 मार्च ते 4 एप्रिल अशे 5 दीस बोडगेश्वर मैदान म्हापशें हांगा जातलो अशी माहिती महामंडळाचो अध्यक्ष प्रवीण आल्लेकारान दिली. पारंपारीक गोंयच्या हस्तकलेचो प्रचार आणि प्रसार तशेंच थळाव्या कारागिरांक मंच मेळोवन दिवप हो ह्या प्रदर्शनाचो हेत आसा. तशेंच गुडी पाडव्या दिसा सांजे पणजे बस स्टॉपाचेर महामंडळाच्या स्टॉलाचें उक्तावण करतले अशी माहिती वेवस्थापकीय संचालक अजय गावडे हांणी दिली. मडगांव नगरपालिकेन केल्ल्या वेगवेगळ्या दरवाडीचो विरोध करीत थळाव्यांनी मडगांव नगरपालिके मुखार निदर्शनां केली. सर्वसामान्य लोकांक ताण दिवच्या परस मडगांवांत सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर वेवसायांचेर खर कारवाय करची अशी सावियो कुतिनोचें म्हणणें. जाल्यार ट्रिपल इंजिन सरकार कायद्यान वेवसाय करप्यांक लुटता. मडगांवांत जायते जाण बेकायदेशीर वेवसाय करतात तशेंच ते नगरपालिकेक कांयच फारीक करिनात. तरी लेगीत नगरपालिका तांचेर कांयच कारवाय करिना म्हणून गोवा फॉरवर्डाचे सरचिटणीस मोहनदास लोलयेकाराचो आरोप. नगरपालिकेन केल्ली दरवाड बेगोबेग फाटी घेवची अशी मागणी मडगांवकारांनी केल्या.
मंत्रिमंडळात फेरबदल चर्चेक गती आयल्या. गोपांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फुडल्या सप्तकात मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे केंद्रीय वरिष्ठ फुडाऱ्यांकडल्यान दिल्लीत आपूण येवपाची शक्यताय आसा. मजगती बुधवारा संसदेत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतिल्ली. हाचेर म्हापशा एके कार्यावळीत पत्रकारांनी फेरबदला विशीं तांकां विचारल्यार दामूची मात चुकली. कळंगूटचो आमदार मायकल लुबोक मंत्रीपद दिवप काय ना हे पक्ष थारायतलो. आपूण मायकला वांगडा आसा. मायकलाक योग्य ते पद मेळटले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. उदरगतीच्या कामात मायकल बरोच अग्रेसर आसा. लोकांचे प्रश्न सुटावे जाय मेरेन तो कामांचो फॉलोअप घेता अशें मुख्यमंत्री सावंतान कळंगूट जाल्ले भाजप कार्यकर्ते मेळाव्याक मायकलाची तोखणाय केली. कुडचडे केंद्रात वट्ट 955 विद्यार्थ्यांनी 12वीची परीक्षा दिल्ली. 955तले 893 विद्यार्थी पास जाले. देखून कुडचडे केंद्राची एकंदर पास टक्केवारी 93.51% आयल्या. कला शाखेचो 92.5%, वाणिज्य शाखेचो 97.4%, विज्ञान शाखेचो 98.3% जाल्यार वोकेशनलाचो 87.5% निकाल आयला. वाळपय शिगमोत्सवाच्या गर्दीचो चोरांनी फायदो घेतलो. वाळपय बाजाराच्या वाठारांत पार्क करून दवरिल्ल्या दुचाकींचे पार्ट्स फारायले. रातच्या वेळार दुचाकी धनी घरा वचपाक आयले तेन्ना हो सगळो प्रकार उक्ताडार आयलो. हे विशीं संबंदीत दुचाकी धन्यांनी वाळपय पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या. अन्न आणि वखदा प्रशासनानं अणजुणा आणि अडफळेच्या 18 रेस्टॉरंट आणि फास्ट फूड आस्थापनांनी धाड घाली. हातूंतल्या नितळसाण आणि एफडीएच्या नेमांक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान 9 रेस्टॉरंट आणि फास्ट फूड सील केल्या अशी माहिती अन्न आणि वखदा प्रशासनाचे अधिकारी रिचर्ड नोरून हांणी दिली.
प्रधानमंत्री बाल पुरस्कारा खातीर बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालयान अर्ज मागयल्यात. इत्सुकांनी 1 एप्रिला सावन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलाचेर अर्ज करूं येतात. मंत्रालया वतीन जारी केल्ल्या नेमां प्रमाण अर्ज करपी भुरगो हो भारतीय नागरीक आसप सक्तीचो. तशेंच 31 जुलय 2025 मेरेन ताची पिराय 5 वर्सां वयर आनी 18 वर्सां सकयल आसप म्हत्वाचें आसा. दर वर्सा मंत्रालया वतीन विंगड क्षेत्रांत बरी कामगिरी केल्ल्या विद्यार्थ्यांक हो पुरस्कार भेटयतात. प्रधानमंत्री बाल पुरस्कारा खातीर अर्ज करपाची निमणी तारीख 31 जुलय 2025 ही जावन आसा. आतामेरेन सुमार 7.5 लाख तीर्थयात्रींनी चारधाम आणि हेमकुंड साहिब यात्रा 2025 खातीर आधार कार्डाच्या आधारान नोंदणी केल्या. आता अशा यात्रेक वतले तर आधार कार्ड व्हेरिफिकेशन सक्तीचे केल्ल्यान नोंदणी प्रक्रिया आनीकूय सोपी जावपाक मजत जातली. या नोंदणी प्रक्रियेक लागून ह्या यात्रेक वचपी तीर्थयात्रींची हालचालींचेर लक्ष दवरपाक मेळटले. तशेंच तांकां जेवण खाण येरादारी तशेंच भलायकी सेवा दिवपाकूय तितलीच मजत जातली अशें कळटा. आशियाच्या सगळ्यात चड लांबायेच्या टनेलाचे 70% काम पुराय जाल्लें आसा. जम्मू काश्मीरात ह्या जोजिला टनेलाचे भागाचे काम पुराय जाल्लें आसा. सगळ्या ऋतूंत उपेगी अशा ह्या सुमार 500 कोटी रुपयांच्या टनेलाचो प्रकल्प श्रीनगर ते लडाखाक जोडटलो. हो 30 किलोमीटर लांबायेचो आसतलो अशी माहिती केंद्रीय रस्तो आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरीन दिली. ह्या टनेलाच्या प्रकल्पाक लागून 9 वर्सांचो प्रवास आता फक्त 3 वरांचो जातलो अशेंय गडकरीन सांगलां. संवसारांतल्या सुरक्षीत देशांचे वळेरेंत अमेरिकेचो क्रमांक 89 आसा. संवसारभरांतल्या लोकांक उद्देग आनी शिक्षणा खातीर चड पसंत आशिल्ल्या देशाक सुरक्षेच्या मळार इतलो उणो क्रमांक पळोवन जायत्या जाणांक धक्को बसूं येता. विशेष म्हळ्यार सुरक्षा मळार भारत आनी पाकिस्तान अमेरिके परस फुडें आसा. संवसारांतल्या सुरक्षीत देशांच्या वळेरेंत पाकिस्तान 65वे आनी भारत 66वेचे सुवातेर आसा. दक्षिण युरोपांतलो एंडोरा हो ल्हान देश संवसारांतलो सगळ्यात सुरक्षीत देश अशें नुंबेओच्या सेफ्टी इंडेक्सांत म्हणलां. एंडोराच्या एके वटेन फ्रान्स आणि दुसरे वटेन स्पेन हे 2 देश आसात. एंडोरा युनायटेड अरब अमराती, कतार, तैवान, ओमान, आयल ऑफ मॅन, हाँगकाँग, आर्मेनिया, सिंगापूर आणि जपान हे सगळ्यात सुरक्षीत 10 देश जावन आसा. जाल्यार व्हेनेझुएला, पपुआ न्यू गिनी, हेटी, अफगाणिस्तान, दक्षिण आफ्रिका, हॉन्ड्युरन्स, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो, सिरिया, जमैका आणि पेरू हे सगळ्यात असुरक्षीत देशाच्या वळेरेंत आसात. 1 मे सावन एटीएमांतल्यान पयशे काडपा खातीर चड शुल्क भरचें पडटलें. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन तशी अधिसुचोवणी जारी करून इंटरचेंज फी वाडपाची घोशणा केल्या. हाचो अर्थ आर्थीक वेव्हारा खातीर एटीएमाचेर आदारून आशिल्ल्या गिरायकांक मुफ्त वेव्हाराची मर्यादा हुपल्यार अतिरिक्त शुल्क भरचें पडटलें. अधिकृत अधिसुचोवणे प्रमाण 1 मे सावन गिरायकांक मुफ्त मर्यादा सोंपतकीच एटीएमा वरवीं केल्ल्या दर एका आर्थीक वेव्हारा खातीर अतिरिक्त ₹2 फारीक करचे पडटले. हे शुल्क वाडीक लागून एटीएमांतल्यान पयशे काडपा खातीर दर एका वेव्हाराचेर ₹19 शुल्क भरचे पडटले, जे पयलीं ₹17 आशिल्ले. ते भायर बॅलन्स चौकशी सारकिल्या बिगर आर्थीक वेव्हारा खातीर शुल्क ₹1 वाडयलां. हाचो अर्थ खात्यांतलो बॅलन्स तपासपा खातीर दर एका वेव्हाराचेर आतां ₹7 शुल्क भरचे पडटले, जे पयलीं ₹6 आशिल्ले.
मुंबईकरांची ई वॉटर टॅक्सीची उत्सुकता आता सोपतली. बेगीनच देशातली पहिली ई वॉटर टॅक्सी मुंबईत धावतली. स्वीडनची कॅन्डेला कंपनी पर्यावरणाक अनुकूल वॉटर टॅक्सीचो पायलट प्रोजेक्ट राबयतली. ही सेवा बेगीनच सुरू करपाच्यो सुचोवण्यो नुस्तें वेवसाय आनी बंदर मंत्री नितेश राणे हांणी केल्यात. मुंबई येरादारी यंत्रणे वरवीं खर ताण येता. ई वॉटर टॅक्सी बेगोबेग सुरू जावपा खातीर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रो करता. गेटवे ऑफ इंडिया ते एलिफंटा आनी गेटवे ऑफ इंडिया ते अलिबाग ह्या उदकांतल्या येरादारी महामार्गाच्या पायलट प्रोजेक्टान मुंबईत सतावपी येरादारी कोयणीचो प्रश्न सुटपाक मजत जातली. स्वीडनाच्या कॅन्डेला कंपनी कडेन जाल्ल्या करारा प्रमाण तांणी नागरिकांची सुरक्षीतताय, वातावरण, पर्यावरणाचो विचार करचो. तशेंच वॉटर टॅक्सीचो नागरिकांक परवडपी दर दवरचो. कंपनीक लागपी परवान्या विशीं राज्य शासन सादूर आसतलें अशेंय तांणी म्हणलां. भारतातले पयले शिक्षण फार्म सेंटर केरळातल्या एर्नाकुलमात आसा. ताचें नांव ऑक्कल सीड फार्म. हांगा 32 एकरांचेर पातळिल्ली भात शेती, तातूंत भोंवपी बदकांचे कळप, फुलांची बाग, सवण्यांच्या गितांत तणात चरपी गायो आनी बोकड्यो अशा वातावरणात ते वसला. हाच्या वरवीं केरळ सरकार भुरग्यांक शेती कडेन जोडपाक इत्सूक आसा म्हणून बियाणे फार्माचे प्रशिक्षण केंद्रांत रुपांतर केलां. आतां मेरेन 75 शाळांतली 12,000 भुरगीं जोडल्यात. भुरगीं हांगा ट्री हावसांत, बांबूच्या आनी तणाच्या खोपींनी रावन शेताच्यो पद्दती शिकतात. तशेंच थोडी शिकिल्लीं आसात. ह्या फार्मात खंयचीय गजाल पेड्ड्यार करिनात. सगळ्याचो उपेग जाता. शेतकारांक पर्यावरणाक लुकसाण करिनासतना शेती करपाचें प्रशिक्षण दितात. हांगा पारंपारीक पद्दती, सुदारीत बियां आनी आधुनीक यंत्रांचो वापर करून शेती करतात. हांगा अशे रोप लायले जी किडींक आकर्शीत करतात. ह्यो किडी पिकां खातीर बऱ्यो. शेतकरी म्होंवामूस पोसपाकूय शिकतात. वाडट्या गरमेत कुळीत उदकाचें प्रमाण कमी जावन डिहायड्रेशन जावपाची शक्यताय आसता. तेन्ना अशा वेळार टेट्रापॅकांत मेळटात ते ज्यूस पिवच्या बदला फ्रेश वा ताज्या फळांचो ज्यूस पिवपाक पसंती दिवप बरें. ताज्या फळांचो ज्यूस पिल्यार आंगांत गरजेचें हायड्रेशन आनी उर्जा मेळटा, जाका लागून वाडटे उश्णतायेचो त्रास कमी जावपाक मजत जाता. ताज्या फळांच्या ज्युसांचें सेवन केल्यार शरिराक म्हत्वाची पोशक तत्वां, अँटीऑक्सिडंट्स, विटामिन्स आनी मिनरल्स मेळटात, जाका लागून आमच्या कुडींतल्या उदकाचें प्रमाणूय कमी जायना आनी गरमेत शरिराक दीसभर घटमूट रावपा खातीर मजत जाता. मोडसाण सारकिल्ले दुयेंस संवसारभर नेटान वाडत आसा. तशेंच मोडसाणेक लागून जावपी काळजाच्या दुयेंसांतल्यान मरण येवपाच्या प्रमाणांतूय वाड जाल्या. खासा करून तरणाट्यां मदीं हें प्रमाण चड वाडिल्ल्याचें एका अभ्यासात दिसून आयलां. अमेरिकेंतल्या हालींच्या संशोधनांतल्यान अमेरिकेंत फाटल्या 20 वर्सांत मोडसाणेक लागून जावपी काळजाच्या दुयेंसांतल्यान मरण येवपाचें प्रमाण तिप्पटीन वाडलां अशें दिसून आयलां. भारतातूय हें संकश्ट दिसता. जंय जिणे पद्दतींत बदल, शारीकरण, आहाराची चुकीची संवय ह्या दुयेंसांचे मुखेल घटक अभ्यासांतल्यान दिसून आयला. मध्यम पिरायेच्या दादल्यांक बायलां परस मोडसाण काळजाच्या दुयेंसांक लागून मरण येवपाचें प्रमाण खूब चड आसता. अमेरिकेंत 1999 वर्सात दर 1 लाख लोकां फाटल्यान 2.1 मरणाच्या आंकड्यावेल्यान 2020 वर्सा 7.2 म्हळ्यारूच 243% वाड जाल्या. म्हाळशे कुर्टी खैरीच्या तस्करी प्रकरणात फोंडेच्या राना अधिकाऱ्यांन 4 गांग अटक केली. सुमार 2 लाखांच्या म्हाला सयत एक रिक्षा, 2 दुचाकी आनी कांय शस्त्रां जप्त केली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा.